हांव तुमकां मोदीजीच्या गॅरंटीच्या विश्वासाचेर सांगता. अरे दाबोलीचो एअरपोर्ट ताजेर राजकारण करपाची गरज ना. वो दाबोलीचो एअरपोर्ट जो आसा वो इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणूनच चालू उरतलो. मोदीजीच्या गॅरंटीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमकां गॅरंटी दिता. वो एअरपोर्ट चालू उरपाची गॅरंटी जी आसा ही माझी गॅरंटी आसा. आणि ताकाच लागून साऊथ गोंयान आमी परत एकदा लोकांच्या हेल्थाची काळजी घेता आसतना साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात, बट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिकल सायन्स हे आमी साऊथ गोंयान सुरू करपाचे आसा, जेणे करून मोठ्या प्रमाणात लोकांक हाजो फायदो जातलो. अरे आयज पर्यंत गोंयच्या जनतेचे जर विशय कोणी सोडयले आसात, अरे एसटी रिजर्वेशनाचेर सांगताले माझ्या गावडा कुणबी आणि वेळेप ह्या भावांक जर कोणी एसटीचो स्टेटस दिलो आसत जाल्यार तो मनोहर भाईच्या काळात, अटलजीच्या काळात, आणि आज जर पॉलिटिकल रिजर्वेशन जर दिता आसत जाल्यार ते मोदी सरकाराच्या कार्यकाळात ही मोदीजीची गॅरंटी आसा. अरे गेली कितलीशीच वर्सां आमचे जे भाव पासपोर्ट वेगळो घेवन गेला तांकां हे फटयत आसा. अरे काँग्रेसीन फटयले तुमकां ड्युएल सिटीजन ड्युएल तुमकां हे दितले म्हणून. OCI कार्डाचो विषय जर कोणी सेटल केलो आसत जाल्यार तो फक्त आणि फक्त मोदीजीच्या कार्यकाळात जावपाक शकलो. आयज पर्यंत केन्ना जावंक नाशिल्ले ते विषय जे आसा हे मोदीजीच्या काळातूच शक्य जाले. म्हणून भाव आणि भयणानो, हांव तुमच्या कडेन मागपाक आयला, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां जाय. तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद उत्तरेंतल्यान श्रीपाद भाऊक 6वे फावटी निवडून हाडून इतिहास करपा खातीर जाय. दक्षिणेंतल्यान बाय पल्लवी ढेंपोक तुम्ही पहिले फावटी महिला खासदार करपा खातीर गोंयकारांचो आशिर्वाद जाय, तोच मागपा खातीर आमी तुमच्या मदीं आयला.